आता फर्मागुडी वाठारांत लेगीत IIT प्रकल्प हाडपाक फोंडेकार विरोध करतात। कटमगाळ दादाचे देवस्थान एके वटेन जाल्यार IIT प्रकल्प दुसरे वटेन येता। कांय लोक बेस्टेच देवाच्या नांवाखाला लोकांक भडकोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी केला। IITचो नवो जागो जो फर्मागुडी इंजिनियरिंग कॉलेज कॅम्पसाच्या सायडीन ठरयला ताकाय ऑपोज करतात। हांवूय इंजिनियरिंग कॉलेजीचो स्टुडंट, हांव ते हॉस्टेलान 4 वर्सां रावन आयिल्लो आनी म्हाकाय खबर आसा कटमगाळ दादा खंय आसा देवस्थान आनी IITची नवी जागा जी फायनल केल्या ती खंय आसा ती। म्हणजे एका टोकाक आशिल्ल्या देवस्थानाचो म्हाका दिसता IIT कडेन संबंदच येवचो ना आनी हाका एक बिन डोक्याचो विरोध करप, खंय तरी लोकांक देवळाच्या नांवाचेर देवाच्या नांवाचेर भडकावप हो म्हाका दिसता एक टोटली मिसलिडींग आसा आनी म्हाका दिसता इनफ इज इनफ। आतां जे पळय जालें हे IIT हे गोंयांक येवपाकच जाय, एक इन्स्टिट्यूट ऑफ रेप्यूट आमी म्हाका दिसता ताजे कडेन पळयतना एक वेगळो दृश्टिकोन घेवन पळोवपाक जाय। गोंयचे भुरगे तातूंतल्यान शिकतले, बाकीचे देशभरांतले भुरगे हांगा येवन शिकतले, गोंयचें नांव वयर काडटले आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली हो विरोध जो जाता जो फक्त विरोध करपा खातीर विरोध आसा, लोकांक मिसलीड करून विरोध आसा, हाका पूर्णपणे सरकारांनी दाद दिवपाक जायना आनी कोणेच लोकांनी हाका सपोर्ट करपाक जाय आनी IIT थंय येतली।